पर्यटन खात्याच्या गचाळ कामाक लागून पणजेचे इतिहासीक दायज आशिल्ले बोगदेवाग झरीची सामकीच अवतिकाय जाल्या। पर्यटन खात्यान कांय वर्सां आदीं हे झरीचें सोबितीकरण केल्लें, पूण झरीचें वेवस्थापन जावंक नाशिल्ल्यान ह्या झरीची सामकीच वाट लागल्या। बोगदेवाग म्हळ्यार गायचें तोंड। पोर्तुगीजांनी ही गोमूख झर दुरुस्त करून पणजेच्या उदकाची गरज बागयल्ली खंय आनी तिका बोगदेवाग अशें नांव दवरिल्लें। ही झर बोगद्यांतल्यान व्हांवता आनी तो बोगदो मळ्यांतल्या मारुताय देवळांतल्या झरी कडेन वचून सोंपता। जानेराच्या 26 मेर 2018 सालांत आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारान ह्या झरीचें सोबितीकरण केल्लें। बोगद्यांक लायटी घाल्ल्यो, झरी वयर कोळचेच्यो टायल्स बसयल्ल्यो। पूण आतां 5 वर्सां उपरांत सोबितीकरण केल्ले झरीचो भूत बंगलो जाला। कोळचेच्यो टायल्सांची दशा पळोवन झरीच्या उदकांत कोयर साचून रावला। 1854 ही झर तांच्यांनी रेनोवेट केली आणि ह्या झरीक नांव दिलें बोगदेवाग म्हणून, कारण गोमुख अर्थ तागेलो गोमुख आनी ती तशी दिसताली। पण ही झर पयलीं पासून आशिल्ली। तशेंच ही झर जी आसा ती कनेक्टेड टू मला, फिनिक्स ती मला म्हणून आमची हें आसा झर आसा पळय, ती मळ्याची चर्च न्ही झर, आनी ही झर एकामेकाक कनेक्टेड आसा। आतां मुद्दम पळोवप, हांव हांगा आयल्या नंतर ही स्थिती जेन्ना पळयली हांवें, दीस वॉज सपोज टू बी अ टुरिजम स्पॉट। पणजेन कितें आसा पळय सारकें जाल्यार ही बोगदेवाग हें सगळें घाण जालां। भितर सगळो ग्लास फुटिल्लो आसा। जी मेंटेनन्स जें आशिल्लें पळय तें सुद्दां खंयच्या खंय ना आतां। म्हणजे पणजेकारां खातीर एक बरी जागा आशिल्ली ती आतां पेड्यार जावपाच्या मार्गार आसा। आनी हांव नकळो परत हाजो टेंडर काडपाचो कितें प्लान आसा जाल्यार हांव नकळो। तुमीच म्हणटा की कीप सिटी क्लीन, हांगा हळशीक करून दवरल्या, रस्त्यारूय हळशीक करून दवरल्या। ही जर बेगिनात नितळ करा आनी जें ताजें गतवैभव म्हणजे जें वैभव आशिल्लें पळय तें परत ताका प्राप्त करपाक हें सगळें क्लीन करून घ्या। भितरल्यान जो ग्लास फुटिल्लो आसा तो ग्लास घालपाची गरज आसा। ताज्या पोंच्यान बरें उदक व्हांवता, ते लोक लिटरली त्या ग्लासा वयल्यान चलून दिसताले की बाबा आपूण उदका वयर चलता ही फिलींग येताली, ती गेली आतां। तो ग्लास घालपाची गरज आसा। आनी बिसायड डॅट ही जर जी लळ्या पळय, हळशीक घाण जाल्या पळय, ती लीप करपाची गरज आसा। पर्यटन खात्यान जायत्या सुवातांचें सोबितीकरण केलां, पूण उपरांत तांची कुयदाद घेवंक नाशिल्ल्यान ह्या सुवातांची सामकीच वाट लागल्या। बोगदेवाग झर हें ताचेंच एक उदाहरण। पर्यटन खात्यान जाता तितले बेगीन हे झरीची दुरुस्ती करची अशी मागणी जावपाक लागली। तर आमी आसात पणजेच्या दायजान, ती म्हणटा ती बोगदेवाग झर। बोगदेवागाचो अर्थ म्हटल्यार तो माउथ ऑफ काव। ही गोमूख झर म्हणून प्रसिद्ध आसली, फामाद आसली। पोर्तुगीजांनी हेजें रिनोवेशन केलें आनी हांगासर एक टनल आहा। हो टनल डायरेक्ट वचून झरींतल्यान हो मला झरीक मेळटा। इतकी बरी प्लॅनिंग आसली हे उदकाच्या सोर्साची। हे दायजाचे खाशेलेपण म्हटल्यार काय, दायज म्हणटा ते एक पणजेची लायफलायनूच खंय। हे पयलीं आदी ड्रिंकींग उदकाच्या पर्पजाक यूज करताली। सरकारा कडेन खूब प्लॅन आसले, सरकारान प्लॅन चालीक लायले, झरीचे ब्युटिफिकेशन केले टुरिजम डिपार्टमेंटान। हांगासर पळोवंक गेल्यार तुमी हांगासर स्प्रिंकलर्स, ब्युटिफिकेशन आनी हे बी घालून सामकी चकाचक करून उडयला। भितर पासून जे हे आसा, भितर पासून एक टनल आसा, त्या टनला वयर जो फ्लो आसा थंय एक ग्लास बसयल्ले आनी ग्लासा पोंच्यान उदक वयतालें आनी टनलाक लायटी बसयल्ल्यो। सो पीपल कॅन गो थ्रू द टनल एंड फील लायक ते हेजेर चलता, उदकाचेर चलता अशें। पूण एक गजाल, जेन्ना खंयची गोश्ट बरी करता ताका मेंटेनन्स म्हणटा तो गरजेचो। पूण हांगासर मेंटेनन्साच्या नांवान एक रुपया 4 आणे मोडूंक ना। झर बांदली, ब्युटिफिकेशन केलें, भितरल्यान इंटिरियर डिझायनींग केलें, पूण ते तयेच सोडून दिले। खुबशे अशे प्रकल्प आसात जे मेंटेनन्साक लागून इबाड जाल्यात। तीच म्हणटा ती झर। दायज राखूंक ब्युटिफिकेशन केलें बरें आहा, पूण ताज्या फाटल्यान देखरेख म्हणटा ती कांय जालीच ना। टुरिजम डिपार्टमेंटान इतको पयसो मोडलो, सगळें केलें, पूण मेंटेनन्साक पयशे मोडूंक ना। पूण पयशे खंय कितें गेले हो व्हडलो प्रश्न आसा। आनी थळाव्या पणजेकारांनी हेजेर तिडक उक्तायला आनी बाबा ही झर मेंटेन कित्याक जायना, हे दायज आमच्या पणजेकारांचे पिड्ड्यार कित्याक जावन रावता असो प्रश्न तेंच्यांनी केला। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट समीप नार्वेकार।